फुडल्या 8 दीस भितर सगळें क्लियर जातलें. हय सगळें चालू केलें आमी काम चालू केलें. आयच्या स्टार्ट आसा काम सगळें. डायरेक्शन दिल्लें आसा. बाकी थोडी करेक्शन आसा ते करता. फाटीं इस्टिमेट केले ते पावसान व्हांवन गेले. तेही थोडे परत करेक्शन आसा ते करून फुडल्या 8 दिसांनी सगळे रोड क्लियर जाता. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्ट्रक्शन गेले. हय सगळे कंटिन्यू इन्स्ट्रक्शन चालू आसा. हॉट मिक्स बीन केन्ना हॉट मिक्सिंग नोव्हेंबराच्या लास्ट विकाक स्टार्ट जातलें. हय हय कित्याक पावसान मातसो टायम फुडें गेला. नोव्हेंबराच्या लास्ट विकाक हॉट मिक्सिंग सगळें चालू जाता. आनी ती इस्रायलच्यान कितें हाडपा आशिल्लें तें कितें जालें? हय हय तेंच तें आतां फाटीं आमी रिपेर केल्ले रोड परतून पावसान व्हांवन गेले हें गेले ते थोडे एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणटा आमी इस्टिमेट केल्लो परतून डायरेक्शन येवना ते सगळें उलयले आमी. सगळें जातलें म्हणजे चडशे डेव्हलपमेंटा विशयी खुबशी चर्चा जाल्या. आनी ती इस्रायलच्यान कितें हाडपाचें आशिल्लें डांबर कितें प्लॅन? दामोर तेच चालू आसा कित्याक आमी मुंबय साकून आनी मंगळूर साकून इराणांच्यान हाडपाक जाल्लो ना इराण न्ही तो इस्रायल ज्यो गल्फ कंट्री खंय पेट्रोलियम बरो क्वॉलिटीचो ताका क्वॉलिटी आसा न्ही ते म्हणजे ते म्हणजे आतां ते डिसिजन आमी स्टेट गव्हर्मेंट घेतले सीएम घेतलो ते प्रमाणे म्हणजे लागीं आमकां गोंयाक लागीं मेळपा जाय. प्रोसेस जाला कितें तेजो? स्टेट गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें जाल्यार ते दितलो दिवना दितले तेजेर डिस्कस आसा. आमकां रिक्वायरमेंट 50,000 टन पर इयर आसा एस्पाल्ट. एक हाडटले एक कार्गो. एक कार्गो 30,000 टन आसता. दोन कार्गो जातले. कितल्याक पडटा एक कार्गो? मातयेचेर उलयलें न्ही काल सीएमान सांगलें लोकला बिजनेस सवाय पडटा तो काय लोकला कित्याक खातीर हाडप थंयच्यान सेम रेट सेम आसतलो पूण क्वॉलिटी खातीर आमकां डायरेक्ट इम्पोर्ट केल्यार बऱ्या पडटलें. रेट सेम आसता. रेट सेम आसता. मुंबय साकून आनी मंगळूर साकून पयस पडटा न्ही ट्रान्सपोर्टाक आनी ते कितें करता तांकां पेमेंट करता मागीर 15 दिसांनी तांकां टँकर येता. हांगा लागीं आसल्या कारणान इमिजिएटली तांकां जाय तशें थंयच्यान गल्फाकच्यान ना गल्फा साकून आमकां गोंयाक इम्पोर्ट जाता. इम्पोर्ट गोंयाक स्टॉक आसलो जावं आमचे नियरेस्ट कारवार स्टॉक आसलो जाल्यार तांकां आसपाक हाडपाक लागीं बरोबर. दामोर हाडपाक लागीं पडटा आसपाक जो आसा लागीं पडटलें आनी फास्ट स्टोरेज फॅसिलिटी आहा इतलो एक कार्गो येयलो हांगा आसा कारवार आसा. कारवार गोंयाक सद्या पळयता हांव हेंचेर उलयता MPT कडेन बी तेंचे आतां हे पेट्रोलियम कंपनी हाडटात न्ही ते पेट्रोल